कांय दिसा फाटीं गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन कॅप्टन ऑफ पोर्टाकडे महाराजा कॅसिनोन बेकायदेशीर केल्लें अतिक्रमण काडून उडोवपा खातीर आवाज केल्लो. जीएसआयडीसीन जेटी बांदकाम करतना लायिल्ले पत्रे काडून व्हेले. मात महाराजा कॅसिनोन केल्लें अतिक्रमण तशेंच आसलें. आतां आम आदमी पक्षाक जाग आयल्या. बेरेस्ताराक गोंयच्या आम आदमी पक्षान अतिक्रमण केल्ल्या जाग्यार वचून तें काडपाक सांगलें. हमको जाने दो। सर हम कर रहे हैं। आप आने के बाद कौन भी रुका है अभी? निकालो हम लोग महाराजा कॅसिनोच्या व्यवस्थापकांक काडपा खातीर वेळ मागून घेतला. काँग्रेसीन फक्त महाराजा कॅसिनोच्या अतिक्रमणा विरोधात आवाज करून प्रसिद्धी मेळयली असो आरोप आम आदमी पक्षान काँग्रेसीचेर केला. अनफॉर्च्युनेट सिच्युएशन गोंयचेर आयला की आता फुटपाथी सुद्धा ब्लॉक करून येदी व्हडली कजिनोची ऑफिसां उबारली. अरे 148/97 म्हणून हायकोर्टाचो जजमेंट आसा 97-98 पास केल्लो. ताका लागून सगळे गोंयकारांचे प्री लिबरेशनचे वेळारचे गाडे सुद्दां उडयल्ले काडून. तर आज ह्यो फुटपाथी ऑक्युपाय करपाक हांकां परवानगी दिल्या कोणें? इट इज क्लियर केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय द CCP आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. हे पळय हांगा येरादारी अशी कशी धांवता आनी लोकांनी चलून खंयच्यान वचपाचें? इतलोच कुडको फुटपाथचो कसो ब्लॉक जालो? हाजेर एक सिद्ध जाता की हांकां फक्त पयशे मेळ्ळ्यार गोंयच न्हू आख्खे फुटपाथीच न्हू आख्खे गोंयच विकून उडोवपाची यांची तयारी जाल्ली आसा. आनीक एक वायट दिसता की काँग्रेस पार्टीचे कांय कार्यकर्ते येवन हांगा बाकीचे सगळे काडले म्हणटा. कजिनोचो महाराजाचो स्ट्रक्चर कसो उरलो आनी तो पण फुटपाथीचेर. इट्स अनफॉर्च्युनेट सिच्युएशन दॅट इज इन गोवा टुडे. हे पळय फुटपाथीची हायट सुद्धा वाडयल्या पळय. ताणें आतां हें सगळें काडलां, काम स्टार्ट केलां. आमकां क्रॉस जावपाक आमची मागणी आसली आमकां हे फुटपाथी वयल्यान क्रॉस जावपाक दी. आतां ते वेल्डिंग सोडपाक मातसो टायम लागतलो. सांजे पर्यंत सगळें क्लियर करता म्हणून सांगलां. फुटपाथ हॅज टू बी रिस्टोर्ड. तांकां ऑप्शनच ना. ही फुटपाथ पब्लीक फुटपाथ. आज आम्ही झेंडे आणि आवाज घेऊन आल्या. फुडल्या वेळा आम्ही ड्रिल आणि कटर घेऊन येतले आणि आम्ही क्लियर करून उडयतले.